2 डिसेंबराक जावपी खासा ग्रामसभेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी कमिटी प्रत्येक पंचायतींनी स्थापन करपाक जाय आनी ही कमिटी गांवच्या नैसर्गिक घडामोडीचे लक्ष दवरतले म्हण प्रशासनान सांगलां। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 2 तारखेक ग्रामसभा जावपाची आसा। येत्या 2 तारखेक 2 ऑक्टोबराक गांधी जयंतीच्या निमित्तान जी ग्रामसभा जावपाची आसा त्या ग्रामसभेन आपल्या गांवांतली जैव विविधता व्यवस्थापन समिती ही सगळ्या गांवांतल्या लोकांनी निवडची ग्रामसभेक अशी एक कळकळीची विनंती करपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी मुद्दम घेतला। याचे मुख्य कारण की अशा ग्रामसभांक लोक सदांच कमी येतात आणि जर लोक येनात ग्रामसभांक अशा जाल्यार जे निर्णय जाता ते प्रातिनिधीक नासता, रिप्रेझेंटेटिव्ह कमिटी एक वेळ जाता किंवा जायना। म्हणून हो विशेष प्रयत्न केला की आम्ही आकाशवाणीतर्फे जिंगल्स केल्या, आम्ही प्रेस नोटूय दिल्या आणि हे प्रेस कॉन्फरन्स आज मुद्दम अशाक लागून घेता आम्ही अशा कारणान की प्रत्येक गांवांतल्या जे पर्यावरण प्रेमी आसात, जैव विविधतेचे मोगी आसात, जे पारंपारीक औषध दिवपी लोक आसात किंवा अशा क्षेत्रांत कार्य करपी लोक आसात, निसर्ग प्रेमी आसात, पक्षी प्रेमी आसात, फुलपाखरांचे प्रेमी आसात किंवा विविध जैवविविधता, जी जैवविविधता म्हणजे कितें तर जे सूक्ष्म जीवापासून ते मोठ्या प्राण्यापर्यंत किंवा वनस्पती हे सगळ्या क्षेत्रांचे कार्यरत आसात लोक, एज्युकेशन दिवपी जे आसात, जे हातूंत सुशिक्षीत आसात ह्या क्षेत्रांत, अशा सगळ्यांनी येवचें आणि इवन जे सध्याचे पंच मेंबर्स आसात जांकां अशा कार्याची आवड आसा ते सगळ्यांनी मेळून आणि ग्रामसभेन मेळून ही जैव विविधता व्यवस्थापन समिती गांवांत आपल्या निवडपाची पंचायत क्षेत्रांत। हाचे कार्य पंचायत क्षेत्रांत आसतलें आणि अश्यो ऑलरेडी 111 जाल्ल्यो आसात, पूण 1 वर्सा पेक्षा चड कार्यकाळ आशिल्ल्यो भितर खूब आसात आणि ज्यो 1 वर्सा भितरल्या कार्यकाळांतल्यो आसात तो परत करतली किंवा ह्या 1 वर्साच्या भितर किंवा हालींच्या कांय दिसांनी थोड्योश्यो BMC कॉन्स्टिट्यूट जाल्या किंवा रिकॉन्स्टिट्यूट जाल्या, तांच्यांनी परत करपाची गरज ना। पूण उरिल्ले जे जवळ जवळ 75 पेक्षा चड BMC आशिल्ल्यो त्यो आनी जांकां 1 वर्सा पेक्षा चड कार्यकाळ जाला अशा सगळ्यांनी परत बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ह्या 2 तारखेक आपल्यो काडच्यो, कारण की पंचायत बरोबर त्यो को टर्मिनस आसपाक जाय। आता नवीन पंचायत बॉडी प्रत्येक गांवांत आयिल्ली आसा, त्याच प्रमाणे एक 5 वर्सां नंतर परत जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना पयल्या ग्रामसभेक परत एकदा जैवविविधता समिती काडची। त्यामुळे आता 2 तारखेक सुरवात आसा, सो लेट अस डू इट। कॉन्स्टिट्यूशन बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीज ॲट स्पेशल ग्रामसभा।